फाटल्या 6 वर्सां सावन कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी वोकेशनल शिक्षकांचो पगार निमणो सरकारान वाडयला। 15,000 वयल्यान आतां शिक्षकांक वट्ट 25,000 रुपया इतको पगार केला। तशेंच हरशीं शिक्षकांचे कंत्राटाचे दर शैक्षणिक वर्साक नुतितीकरण जाताले, मात आतां एकदम सेगीत 5 वर्सांचें कंत्राट दिला अशी म्हायती शिक्षकां कडल्यान मेळटा। सुमार 120 वोकेशनल शिक्षकांक पगार वाडीचो लाभ मेळटलो, जाल्यार निवृत्त जाल्ल्या शिक्षकांच्या जाग्यार आमकां कायम तत्वार सेवेत आस्पावन घेवचे अशी मागणी शिक्षकांनी केला। आमचो इतलो वर्सांचो जो पेंडींग इश्यू आशिल्लो, डबल पार्ट टायम ह्या नांवाक कांयच अस्तित्व नाशिल्लें, तो वड काडून सरान आतां आमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेज वोकेशनल टिचर्स हें नांव दिवन सरान खरेंच आमचें खूब व्हडलें काम केल्लें आसा। आतां हाज्या मुखार आमची लिव्स म्हण किंवा आमची इतली वर्सांची सर्वीस, फाटली 20 ते 30 वर्सां आमी हांगा काम करतात ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस, म्हणजे डबल पार्ट टायम टिचर म्हणून। हाका आतां हाज्या मुखार जें अस्तित्व दिलां ताजे मुखार एक पर्मनंट नोकरेचें स्वरूप आमच्या नोकरेक येवचें ही आमची सरा कडेन मागणी।